Welcome back. Congress spokesperson Sudip Tamhankar has alleged corruption in Electricity and Horticulture Department. He said government has plans of purchasing power from Reliance when CM had assured in the assembly that government will not buy electricity from Reliance. He further informed that vegetable is supplied to famous hotels instead of horticulture outlets. He has asked the CM to intervene in the matter and stop the illegality. म्हाका दिसना की सर्वान सामान्य लोक जे आसात यांचे 60 युनिटावर कन्झम्पशन जाता कशें आणि जर महिन्याच्या म्हयन्याक जर लोकांक जर बिलां दिली जाल्यार हे 60 युनिटाच्या प्रमाणे 60 युनिटाच्या सकयल जर तो कन्झम्पशन करता जाल्यार ताका 1 रुपया 20 पैशा प्रमाणे बिल येतले हांगासर पूण 6 म्हयन्यांनी बिल दिल्या उपरांत तो हे 251 ते 500 युनिटाच्या कॅटेगरीन वयता आणि त्या लोकांक 2 रुपया 60 पैशान हांगासर पर युनिट चार्ज करता हे सरकार. अशा तरेन लोकांची सामान्य लोकांची हांगासर लूट चलयलेली आसा. आमच्या पक्षाचो जो आमदार आसा अलेक्स रेजिनाल्ड यांनी प्रश्न घातलेलो की रिलायन्सा कडली पळय जी वीज खरेदी पळय करता सरकार ती बंद करतले काय फुडें कंटिन्यू करतले. स्पेसिफिक मुख्यमंत्र्यान उत्तर दिल्लें असेंब्लीच्या फ्लोरार की आमी केन्नाच तेंची वीज खरेदी करचे ना. पण आता खंय तरी सरकाराचेर नामुष्की येयल्ली आसा. परत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचेर यू टर्न मारपाची पाळी परत येयल्ली आसा की थंयसर रिलायन्सा कडेन आता परत तांकां नव्यान करार करून तेंची वीज घेवपाची थंयसर तयारी चल्लेली आसा. जे आसून हॉर्टिकल्चरा मार्फत जी पळय भाजी येता ही सामान्य लोकां पर्यंत पावची सणनायत खंयच्या तरी व्हडल्या हॉटेलवाल्या पर्यंत वचपाचे प्रकरणां हांगासर चालू जाल्ली आसा. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर प्रामाणीक आसा जाल्यार हॉर्टिकल्चरा कितली भाजी येता कितली लोकां पर्यंत पावता हेचे खंय तरी तेणी आयज आढावो घेवपाची गरज आसा. आमी दोळ्यांनी पळयता की रिक्षाच्यो रिक्षा किंवा ट्रक भायल्या भायर खंयच्या हॉटेलांनी बी वयता पळय ते. Task Force has extended time for suggestions on the investment policy. Last date for the suggestions on policy was 24th May. Chairman of the Task Force for Investment Policy Atul Pai Kane informed that they will accept suggestions till Wednesday. Kane informed the Task Force has received around 300 mails and handwritten suggestions. Task Force has personally met 3 MLAs for suggestions and many other stakeholders. Investment policy will be submitted to the Chief Minister by first week of June. आम्ही ड्राफ्टिंग ऑलरेडी सुरू केला पण आम्ही ओपन आसात फॉर एनी सजेशन्स अप टू वेनसडे पासून आमकां तर सजेशन येता वी कॅन स्टील कॅप्चर देम. आम्ही आज पर्सन म्हणिल्ले पण आमचें तें ड्राफ्टिंग चालू जाला सो थोडोसो टायम आसा आमचे कडेन अजून पासून तें ड्राफ्टिंग सोंपता म्हणसर. ओके. आनी आतां पर्यंत कितली सजेशन आयिल्ले आमकां जवळ जवळ 300 बी मेल आयले आसतल्यो सजेशन्स आणि खुबश्या लोकांक आमी मेळ्ळ्यात म्हणजे आमी पर्सनली टास्क फोर्स हॅज मेट ऑल द स्टेक होल्डर्स सगळ्या एसोसिएशनाक मेळ्ळ्यात. सगळ्या बाकी म्हणजे डिफरंट स्टेक होल्डर्स वर कनेक्टेड टू इंडस्ट्री म्हणजे वॉटर डिपार्टमेंट PWD रोड्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी IDC हांचे कडल्यान EDC GSIDC सगळ्यांक अशें आमी पर्सनली मेळिल्ले आसात. ओके. सो ऑल कनेक्टेड स्टेक होल्डर्सांक आमी सगळ्यांक मेळिल्ले आसात आणि त्या भायर लोकांनी आमकां येवन सजेशनां दिल्लीं आसात म्हणजे थोडी मेलाचेर दिल्यात थोडी पर्सनली येवन दिल्यात. सगळे लार्ज इंडस्ट्रीक आमी कॉन्टॅक्ट केल्ले आसात जे ऑलरेडी इन्वेस्टेड आसात हांगा तांणी आमकां सजेशनां दिल्लीं आसात. ओके. सो इन्फॉर्मेशन खूब आयला सजेशनां खूब बरी सजेशन आयल्या बरी आयल्या सजेशनां व्हेरी गुड सजेशन्स which we are definitely capturing into the policy. ओके. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हा मध्ये कोण तुमकां मेळ्ळे? तीग जण इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह मेळ्ळ्यात सो फार. गणेश गांवकर सावर्डे MLA आयिल्ले मागीर रोहन खंवटे पर्वरी आनी नरेश सावळ. सोमार आमी परत पावर मिनिस्टराक मेळपा आसा अपॉइंटमेंट घेतला ऑलरेडी. ओके. आनी बुधवार मेरेन सजेशन येयलें म्हणून ड्राफ्ट जावपाक कितलो टायम लागतलो फायनल ड्राफ्ट? आमकां दिसता आतां रायट नाव वी आर इन द करेक्शन स्टेज ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट. ओके. आमचो इंटरनल फर्स्ट ड्राफ्ट सो आमकां दिसता की आनी बिरेस्तार शुक्रार पासून म्हणजे सिरियस मागीर हे जातलें कंप्लिशन ऑफ ड्राफ्ट जातलो सुरू. ओके. सो बुधवार अप टू वेनसडे वी विल टेक लास्ट सजेशन ताजे मागीर म्हणजे मागीर जावचो ना टायम. कितले दीस लागतले ड्राफ्ट पॉलिसी? नेक्स्ट वीकेंडाक आमी वी होप टू गिव द ड्राफ्ट टू द गव्हर्नमेंट. If you've missed our bulletin, log on to prudentmedia.in or follow us on Twitter @PrudentGoa or meet us on Facebook at facebook.com/PrudentMedia. With this, we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Goodbye. तुम्ही पळयतात Prudent. You're watching Prudent.